Welcome to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 14, verse 26 to 40, Paul finishes his teaching on spiritual gatherings. Each one has something to bring, a hymn, a word, a revelation. But he also says, let everything be done decently and in order. Why? Because God is not a God of confusion, but of peace. कोरिंथकारांक पयलें पत्र ओवेस्वर 14 वळी 26 ते 40. ओरगोणांचो उपयोग करपान सोबांनी सांबाळची मांडावळ. म्हणटोच कितें भावा भयणीनो, तुमी जमतात तेन्ना कोण कोण एक स्तोत्र गायतात, दुसरीं कोण एक शिकवण दितात, आनीक कोण देवाची येवजण उक्ती करतात. अजून कोण कोण एके विचित्र भाशेन उलयतात आनी दुसरीं कोण तिची समजुणी दितात. हें सगोट तुमचे भावार्थाचें जिवीत घोट करूंक जावं दी. विचित्र भाशेन कोण कोण उलयतात जाल्यार दोगां जोडूच जाल्यार तेगां जाणां उलोवंक फुडें सरचीं, आनी तेंय जाल्यार एका फाटल्यान एक, आनी कोणाय एकल्यान समजुणी दिवची. पूण समजुणी दिवंक कोण ना जाल्यार सोबेंत तीं ओगीं रावचीं आनी आपणा आनी देवा सोवें उलोवचें. प्रवादीपणाचो ओर गूण घेतलोलीं आसतीत जाल्यार दोगां वो तेगां जाणांनी देवाचो संदेश दिवचो आनी हेरां सोमेस्तांनी त्या संदेशाचो अर्थ इस्कोटावन सांगचो. लागीं बसून आसलेल्या दुसऱ्या कोणाक देवाची येवजण उक्ती जाली जाल्यार ताचे आदीं उलयतल्यांनी ओगी रावचें. देवाचो संदेश सगळ्यांनी दिवं येता, पूण एक एकल्यान आपआपले पाळयेन. तेन्ना सगळ्यांक कसली तरी शिकवण मेळटली आनी सगळ्यांचो धीर वाडटलो. प्रवाद्यापणाचें उलोवप त्या त्या प्रवाद्यांचे वो प्रवादिणींचे आधीन आसूंक जाय, कित्याक देव गडबडाचो देव न्हय, पूण शांती समाधानाचो. जशें भक्तांच्या सगळ्या सोबांनी चाल आसा, तशें तुमचेय सोबेंत बायलांनी उगी रावचें, कित्याक थावन उलोवंक तांकां रोजा दिल्ली ना. समूर्तूय सांगता त्या प्रमाणें फुडारीपण तांच्या हातांत ना. कितेंय त्यो जाणा जावंक सोदतात जाल्यार घरा वचून तांणी आपल्या घोवांकडेन निमगून घेवचें. सोबेंत एक बायल उलयत जाल्यार ती आपली इशीम ओगडायता. कितें चिंतात तुमी? देवाचें उतर तुमचे कडसून भायर सरलां कितें? ओ तुमकांच तें पावलां काय? कोणूय आपूण एक प्रवादी म्हूण समजता वो आपणाक आत्म्यान दिल्लो एक वरगूण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताणें हांव तुमकां बरयतां तें सोम्याची आज्ञा म्हूण वळखून घेवचें. कोण जर हें वळखून घेनात, देवूय तांकां वळखून घेना म्हूण सांगचें. म्हणटोच भावां भयणीनो, संदेश दिवंक तुमकां आशा आसूं, तेच बराबर विचित्र भासांनी उलोवंक आडवाडूं नाकात, पूण सगळें माणसुगेन आनी मांडावळीन जावं दी. Paul is not silencing the spirit. He is shaping the space. He says, when you come together, each one has a gift, but those gifts must serve the whole body, not cause chaos.
Prophets must take turns. Tongues must be interpreted. And if there is no interpretation, the speaker should keep silent. Even silence can be obedience. Even order can be worship. Because where the Spirit is truly present, there is both freedom and reverence. Let us pray. Lord, teach us to honor your Spirit and your order. Help us bring our gifts, not for performance, but for building up the church. Let our gatherings reflect your peace, not confusion. Let every voice, every silence, every song be shaped by your wisdom. To you be glory in the church forever. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Barenkoro.